तर नॉर्मली ह्या संदर्भात सविस्तर काल चर्चा आदरणीय आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ताणीं केल्ली आसा. बरेचशे विशय आसा. ॲप बेस टॅक्सी, त्याचबरोबर आमचे गोंयकार जे आसात, खरें म्हणल्यार ह्या सगळ्या वादांतल्यान जर मुक्त जातले जाल्यार समस्त गोंयकार जे आसात ते टॅक्सी ड्रायव्हर जे आसात तेंच्यांनी एकठांय येवन त्यांनी स्वताचो ॲप निर्माण करचो अशें म्हजें मत आसा, जेणे करून आमी दुसऱ्याचेर अवलंबून न राहता. तुमचे पूण एक गोष्ट जावपाक जाय, सगळेच एकठांय येवपाक जाय. एकटे 10 जाण एकठांय जातले आनी ॲप तयार करतले, दुसरे 10 जाण ताका विरोध करतले, हातूंतल्यान कांयच निष्पन्न जावपाचें ना. प्रत्येक दिसा रस्त्यार येवप, प्रत्येक दिसा टेन्शन घेवन बसप, स्वता जर सगळ्यान जर एकठांय जर आयले जाल्यार सरकाराची सुद्दां जर कितें जर मदत जर जाय जाल्यार सरकार सुद्दां ती ॲप निर्माण करपा खातीर मदत तांकां करपाक शकता. कारण आजची आमी गोंय राज्य सोडून भायर जर आमी स्टेटीन जर गेले जाल्यार वेगवेगळी टॅक्सी एका फोन कॉलाचेर किंवा जो सेंट्रीक पॉयंट जो आसता थंय मेळटा. दुसरी एक गोष्ट अशी कितें आसा की आमकां लागता हांगसर एअरपोर्टाचेर टॅक्सी सबंद एकठांय एका SMS किंवा कॉलाचेर येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच गोंयच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी सगळ्यांनी एकठांय घेवन एक तांचो स्वताचो ॲप निर्माण करचो, जेणे करून हो सगळो पडसाद जो आसा तो सुट्टलो किंवा विशय जो आसा सुट्टलो अशें म्हाका तरी दिसता.